संतो समखास भोगता सौम्या मंदिरांतल्या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्याव उपकारां करगा दिता नितळाम कांकर म्हूण परता नितळाम कांकर म्हूण परता बापा तूं काकुळदार भुरग्यांक तुज्या उदार मागताला पळय म्हूण तूं संवादार तुजे थंय धांवून येता तुजी महिमा गाता तुजे वाटेन चलोवंक आशेता. Maria Arolo आज तिचो जल्म दीस आचरता आनी बाळका जेजूक ती अर्गां जावन मिसाचो येरादो दिता. ताका आमी बरो जल्म दीस मागता तिचे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्वेचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्वेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. जीवन क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पास्काचो 5वो आयतार आज आमी समरमता. जीवन क्रिस्ताक आमी परत आनी परत भेटोवंक आसा आनी जीवन क्रिस्ताक आमी निरंतरी परगटोवंक आसा. आनी तो जीवन क्रिस्त आज आमकां सांगता, हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. तर जीवन क्रिस्त आमची वाट खंय सरवेची, वाट सर्गाक वेची. जीवन क्रिस्त आमच्या सत, सर्व असत आनी फोटी नाश करन सतान आमकां सोलोवचो. जीवन क्रिस्त आमचें जिवीत मरणाची संस्कृती नाश करून मनशाचो जीव उखलून दवरची संस्कृती वापरून आनी सासणीक जिवीत आपणावंक आमकां जिवीत दिवंक आयिल्लो तो. तर ह्या मिसा वेळार वाट सत जावन आसच्या जीवन क्रिस्ताक आमी भेटया आनी त्या क्रिस्ताक ताणें दाखयल्ल्या वाटेन चलोवन, ताणें दिल्लें सत पाळून, ताणें दिवचें जिवीत आपणावन परगटूंक प्रयत्न करया. अशें करूंक जायते फावटी आमी चुकल्या. ह्या सर चुकेचो आनी आदारल्या सर पातकां उडास खाण हे पवित्रतेन फावो त्यो बरे वांटो घेवच्या आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपुत्रा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो सुन्या सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुमगे वचनाक संवकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदा देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया कागृत सोमिया कागृत क्रिस्ता कागृत
सारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा तू आमकां दिसनाय आनी तुजे दीस करूंक आमकां फावना तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगळ्या ताच्या उतरां आनी करण्यांनी तुका समीप पळयता आनी आयकता कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपान तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी शेसांचो संको चडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी इब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनभेद उठलो. दिसपरते सेवेंत आपल्या विद्वेंची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाऊ गुणगुणोवंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशेन लोटून काणा जेवणाची खबर घेवची समाने. देखून भावानो, तुमचे मदलो लोक मानतात आसलें सांगातास पवित्रत्म्यान आनी जणवायेन भरलेले 7 जण वेंचून काडा. हें काम आमी तांचे आधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत करसिता. ही आलोचन सगळे जमतेक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक वेंचून काडलें. बावर्तान आनी पवित्रत्म्यान भरलेल्या स्तेफनाक, पिलिफाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकाच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार उबं केलें. धर्मदूतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतर आतां विस्तारूत गेलें. जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो संको वाडत आयलो आनी ह्या साका मदल्या सबारांनी हो बवर्त घेतलो.
देवाचे उतर हे देवाचे ओडुकार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा, तशे आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा, तशे आमचेर देवो तुजी दया. नितिवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया, विदय काळजांच्यान असली स्तुती सोंपता. विणी वाजून सर्वेस्पराक वाकणा, दासर्यांचे किनारेन ताका संगीतां करा. सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वे स्पोराचे उतर करेन्स खरे, सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पोर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भयभक्त असलेल्यांचे, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवेस्तल्यांचेर जतनायेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता, दुखळाच्या काळांत तांचो जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, सुमी जेजू जावन आसा तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून कान उडयल्लो, पूण देवान मोलादीक म्हणून विंचून काडलोलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानतात तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मरिफात पेटोवन दितलो एक पवित्र यासक वर्ग तुमी जायचे. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या फातर विंचून काडलेलो आनी मोलादीक. ताचेर पातयेवन रावलोलो केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सतमंतल्यांक तो निसायकी मोलादीक, पूण सतमनिनांत तांकां बांदतेल्यांनी उपकारना म्हणून कान उडयलोलो तसो मुल्याचो फातर जालो. आदळटा तसलो फातर तो, पडूंक करता तसले शिळा तो. अशें उतराक पाळो दिवन सतमनिनांत ती ह्या फातराक आदळून पडटात. हें तांकां देवाचेंच निर्मोणें. पूण तुमी विंचून काडलेली पडसा, रायाळ यासाक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक. काळो कथावन आपल्या विचित्र उसवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गजयचे म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यांत. देवाचें उतर हें,
देवाचे ओड उपकार. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सोमे. म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिशा लागीं म्हळें, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव वेतां. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच हांव आसतलों थंय तुमीय आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलों. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तवळ म्हणालो, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासाशी वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, तितल्यानच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमच्या सांगाता आसुनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मूं? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणूं येत? हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा हें तूं सतमनिनाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकेन्स हांव उलयना. बापूच म्हजे सोबे रावून आपलें कामां चलयता. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सतमना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळयनपुणी सतमना. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करतां तीं कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकी व्हड तीं कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जीवन क्रिस्तंदे बोमोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सांग जुवांव क्रिसोस्तोम हाका रोमाचो चक्रवर्ती जावन आसलो आर्केडियस आनी बेश्टायलें. कित्याक बेश्टायलें? जुवांव क्रिसोस्तोम क्रिस्ताचो पाटलावदारी, क्रिस्तांव धर्मा विशीं उलयतालो, क्रिस्ताचे सुवाता परगडतालो. पूण रोम सरकार क्रिस्तांव विरोध आनी क्रिस्तांव धर्मा विरोध जावन आसलो. आनी देखून आर्केडियस म्हणटा, हांव तुका हांगा हांव धांवडायतां. आनी जुवांव क्रिसोस्तोम जाप दिवन म्हणटा, ना, तुज्यान तें करूंक जायना. सगळो संवसार
म्हज्या बापाचें घर तर हांव तुका जिवेशें मारतां. जिवेशें मारताय ना, तुज्यान जावचें ना. कित्याक क्रिस्त सवें म्हजें जिवीत देवात लिपलेलें आसा. बरें, तुजी दिरवी हांव भितर घालतलो ना, तेंय तुज्यान जायना. म्हजी दिरवी सगळीं सर्गार आसात आनी थंयसर म्हजें काळीज आसा. तुज्या लोकां मदलो, तुज्या इश्टां मदलो तुका पयस करता आनी तांकां तुजे तान हांव पयस करता. आनी जो हांव म्हणलो ना, सर्गार म्हाका एक व्हड इश्ट आसा आनी तो म्हणटा हांव तुका केदींच सांडून घालचो ना. भावांनो आनी भयणीनो, असलीच खात्री आयच्या सुवार्थेंत आमकां आयकूंक मेळटा. कितल्या अपुरबायन जेजू म्हणटा तुमी कळवळचें न्हय. जेजू शिशा सांगाता आपलें निवाण जेवण निमाण्या ब्रेस्ताराच्या राती तें करून आसा आनी तांचे तावन जेजू पयस येता म्हणून शिस भियेतात, खंतीस जातात, कळवळटात आनी देखून तांकां धैर्य दिता. आनी जेजू म्हणटा तुमी कळवळचें न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातरें जाल्यार हांव तुमकां पयलीं सांगतो, तुमी कळवळचें न्हय. हांव वेतां आनी तुमकां जागो तयार करता, उपरांत येवन तुमकां हांव आपोवन व्हरतां, तुमी म्हजे सवे आसच्याक म्हूण. भावांनो आनी भयणीनो, तितलें सांगून तर तूं वेता तें आमी कशें वेचें म्हणून शिसा मदें हें सवाल आयलां आसतलें. जेजू म्हणलो हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. आनी तक्षण थोमास उठलो आनी म्हणलो तूं खंय वेता म्हणल्यारच आमी नेणाव. तर तुवें वेची ती वाट आमी कशी जाणा जावची. आनी तक्षण जेजून दिल्ली जाप हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. ही 3 उतरां आमी घेवया, वाट, सत आनी जिवीत. भावांनो आनी भयणीनो, जेजू सांगना हांव तुमकां वाट दाखयतां, हांवूच वाट म्हूण तो सांगता. जायत्या मुखेल्यांनी हेरांक वाट दाखयली. जायते धर्म हेरांनी घडल्यात आसतले, तांणी देवा थंय वेची वाट लोकांक दाखयली. पूण जेजून मात्र ताणें एकट्यान मात्र म्हणलें हांवूच वाट, हांव तुमकां वाट दाखोवंक येवना, हांव वाट तुमचे थंय आयलां तुमकां बापा थंय आपोवन व्हरच्याक. कित्याक आनी खंयच्या धैर्यान जेजून म्हणयेत हांवूच वाट म्हूण. जायते मुखेली ह्या संवसाराक आयले, पूण हे सर्व मुखेली सर्गांत येवनात. देवाच्या नांवान आयल्यात आसतले, पूण सर्गांतावन बापातावन आयिल्ले न्हय. जेजू मात्र सर्गांतावन आयिल्लो, बापातावन आयिल्लो आनी बापाचो असो पूत तो. हेर सकट मुखेली ते देव न्हय, पूण जेजू देवच जावन आसा. बुद्धा, महाविरा, कन्फ्युशियस, लाओत्से हेर हे सकट तांच्या रितीन तांच्या काळाचे प्रवादी आसतले, पूण जेजू तसलो न्हय. जेजू बापातान आयलोलो, बापाचो पूत. देखून त्या देरान जेजू म्हणत हांवूच वाट, म्हजे मरिफात आयल्यार तुमी बापा थंय पावयेत म्हूण. दुसरें हांव सत. गांधीन म्हळें गॉड इज ट्रूथ, देव सत जावन आसा म्हूण. जेजू म्हणटा हांवूच सत, हांव देवाचो पूत, हांव सत. म्हजे थंय फोटिनांत म्हज्यान फोटून पडोवंक जायना. आनी त्या देखून जेजून शिकोवचें सत आमी मानून घेतल्यार आमी फोटी मारिना, आमी फोटवून पडोवंकय ना, पडना. जेजू सत, सत शिकोवंक तो आमकां आयिल्लो आनी सताचो उजवाड आमकां ताणें दिला. फोटी आनी फोटकेरपणां जियोंक न्हय, म्हाका सतांत जियोंक तो सतच जावन आसा. ही इज द ट्रूथ इनकार्नेट. जल्मोन आयिल्लो, बापातान आयिल्लो तो सत, ट्रूथ इनकार्नेट. आनी निमाणें जिवीत, हांवूच जिवीत. हांव जिवीत दिवंक आयलां, उदंड मापान तें दिवंक आयलां म्हणटा जेजू हेर कडेन. आनी आज तो म्हणटा हांवूच जिवीत. जिवन क्रिस्त आमचें जिवीत. बापातावन तो आयिल्लो आमकां जिवीत दिवच्याक, आमी सर्वांनी जियोवच्याक, आमी मरच्याक न्हय.
नाही फकत ह्या संवसारांत जियोंक सासणीक जिवीत जियोंक सासणाक आमी जियेचे आनी त्या देखून आमी मरणाच्या वेळार या मरणाच्या मिसाळार आमी म्हणटा आमी गायता जियेतले हांव आमी सासणाक थंय जियेतले हांव कित्याक जेजू जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण ताचे थंय आमी जियेतले हांव. तर भावांनो आनी भयणीनो हांवें म्हळें जिवन क्रिस्ताक आमी परत आनी परत भेटाचे म्हूण. तर आज जेजूक आमी कशें भेटचें जिवन क्रिस्ताक वाट सत आनी जिवीत जावन स्विकार करून ताका आमी भेटचें. ताणें दिल्ली ती वाट ताच्या मुखानच आमी चलचें. ताणें दिल्लें तें सत तें संपूर्णपणे मानून घेवचें. ताणें दिवचें तें जिवीत संपूर्णपणे जियोवचें आनी तें ती वाट तें सत तें जिवीत हेरांक परगडचें. कशें पळया आयच्या दुसऱ्या वचपांत अपुर्बायन आमी तें पळयता. पेद्रू म्हणटा सोमी जेजू जावन आसा तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारां म्हणून काड उडयलेलो. जिवंत फातर लिवींग स्टोन आमी म्हणटा वा फातराक आमी जीव नातल्या वस्तूंच्या त्या पंगडान घालता. नॉन लिवींग थिंग फातराक वाडवळ जाता. स्टोन फॉर्मेशन म्हणटा आमी. फातर तर ते ल्हान आसले तळप ल्हानसो फातर क्रमेण जायत्य वर्सां उपरांत आर्किओलॉजिस्ट तांच्या सोदना प्रमाणे तांच्या शिकपा प्रमाणे ते सांगतात आमकां फातर वाडटा म्हूण. कितें जावं पूण आमी समजता की फातराक जीव ना. एका तरेचे वाडवळ आसा जावं पुरो पूण फातराक थंय जीव ना म्हूण आमी समजून घेता. पूण हांगा फातर म्हणलो तो शब्द क्रिस्ताक वापरला पेद्रून मात्र न्हय जिवंत फातर. आमी हांगासर समजूंक जाय कितें म्हूण सांगल्यार आमचे आनी तशेंच आतां हे नवे क्रिस्तांव जांकां पेद्रू धैर्य दिवन उलयता जांचे लागीं उलयता ते म्हणजे भावार्थांत आमचे पुर्वज पयले इजिप्तांत गुलाम जावन आसले. जुदेव आमचे पुर्वज भावार्थांत पयले म्हणजे पयले इजिप्तांत गुलाम जावन आसले. सिनाय गांवांत ते एक नोमॅड्स आलेमारी म्हणजे एका जाग्यार आनी एका जाग्याक पॉयंट करून वचत आसले जावन आसले. उपरांत थोडो तेंप एका जाग्यार ते वस्ती करूंक लागले आनी परत ते बाबिलोनांत बंदी जावन आसले. म्हणजे एकच कडेन एकाच सुवातेर ते शाश्वत जावन आसलो अनुभव तांकां जावंक ना. आनी असल्या त्या सन्निवेशान असल्या त्या परिस्थितींत पेद्रू तांकां धैर्य दिवन म्हणटा जेजू जिवंत फातर तो शाश्वत आनी तो जिवो आसा. त्या देखून तुमी तो म्हणटा आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर जाया. हांवें म्हळें जीवन क्रिस्ताक आमी परगट करूंक जाय म्हणून आज आमी जिवे फातर जावन त्या जिवन क्रिस्ताक स्विकार करून ताका परगट करूंक आज पेद्रू आमकां आपोवन दिता. आनी भावांनो आनी भयणीनो क्रिस्तांव भावां भयणीची क्रिस्तांव लोकांची घनता सा पेद्रून उखोल धरलेले बरे दुसऱ्या कोणाच ते उखोल धरूंक ना वा ते गाजोंक ना वा सांगूंक ना. कित्याक पेद्रू म्हणटा तुमी विंसून काडलेली परजा रायाळ याजाक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपल्याच दायज कर घेतलेलो लोक. पळय आमची हर एका क्रिस्तांवांची घनता आमची वडवीकाय आमची श्रेश्ठकाय आमची ग्रेस्तकाय देवान विंसून काडलेली परजा आमी. त्या देखून आमचे पुर्वज तशें थंय हांगा शिंपडून पडलेले एकाच सुवातेर नातल्ले म्हणून चिंतच्या त्या लोकांक तो धैर्य दिवन म्हणटा जेजू जीवन फातर जसो एक फातर एकच कडेन आसता तो शाश्वत म्हणल्यार बरें उरता थंयसर. म्हणजे तो व्हडले तळप पळय आमी व्हडलो मोरो पळया तो हालना आमच्या हालोवंक जायना तो फुटोवन काडूंक जाय आमी. म्हणजे फातर म्हणटा आसतना आमच्या मतीक येवचें घट दृढ उरचें तसलें. फातराचेर आमी बांदता रेवेचेर बांदीन हांव फातराचेर बांदता दृढ म्हणजे जीवन क्रिस्त एक दृढ जिवो फातर. तशें आमचो भावार्थ ताचेर आमी ठेवूंक जाय ताचेर आमचो भावार्थ आमी दवरूंक जाय आनी ताचे संगी आमी देवाचें मंदीर जिवे मंदीर बांदचें जिवे फातर जावंक जाय. कित्याक देवान विंसून काडलेले परजा आमी म्हूण तो आमकां म्हणटा. अपुर्बायेचें चिंताप अपुर्बायेचें दिसांव आज आमकां मेळटा. आनी निमाणें भावांनो आनी भयणीनो कशें तर जीवन क्रिस्ताक आमी स्विकार करून ताका प्रगट करचें तें आयच्या पयल्या वचपांत आमकां कळीत जाता.
कितें घडलें थंयसर शिसांचो सोंको सडत वेतालो आनी ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या सुद्दां म्हळ्यार मनभेद उठलो कसलो मनभेद दिसपट्ट्या सेवेंत दिसपट्टे खाण जेवण वांटता आसतना ग्रेक उलयतले जुदेव म्हणाले गुणगुणूंक लागले आमच्या विधवेची ते लक्ष करिनात तांकां ते विसर पडटात तांच्या लोकांक बरें करतात आमच्या विधवेक आमच्या लोकांक ते बरें करनात मनभेद उठलो तो वळून शिसांनी दिली जाप खंयची आमी देवाच्या उतर करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवचे समान वय ह्या दिसांनी ह्या जाक आनी धर्मीक केदाळे आत्मीक वावरांत चड मेते जावन आसचे लोकांक खाण जेवण वांटून तूं वांटच्यान ती मेते जाल्यात पूण देवाच्या उतर परगडचें जावं मीस पेटोवचें जावं ताची विसर तांकां पडोंक ना दिसपट्टे मीस पेटयतात दिसपट्टे देवाच्या उतर परगडतात वा नियाळ करतात आनी देखून हांगासर ते कितें म्हणटात आमी देवाच्या उतर परगड करचें कुशीन लोटचें न्ही तें करूंकूच आसा पूण सेवा ही गरजेची गरजेवंतांक कुमोग करची विधवेंक कुमोग करची हेरांक जेवण वाटचें तें गरजेचें देखून तुमचे मदें आसल्या 7 जाणांक वेंचून काडा तुमी वेंचून काडा सगळ्या लोकांक तें मानवंक जाय तांकां वेंचून काडा आनी थंयसर ताणें वेंचून काडले ते पयले दियाकोन 7 जण दियाकोन आनी थंयसर दियाकोनाचें वर्द करता आतांय एका सेमिनारिस्टाची तरबेती समतस दियाकोनाचें वर्द ताका मेळटा आनी त्या उपरांत निमाणे 6 म्हयने म्हणी दियाकोनाची सभा केल्या उपरांत मात्र ताका ह्या जागे वर्गाक उबारतात दियाकोनिया सेवा म्हणटस जीवन क्रिस्ताक आज आमी कशें परगट करचें मागण्याचो समुदाय बांदून देवाच्या उतर परगट करचें आमी कुशीन दवरूंक नजो मागणें देवाच्या उतर नियाळसो तसलो एक समुदाय बांदचो पयलें दुसरें सेवेचो समुदाय वर्शिपींग कम्युनिटी ए कम्युनिटी ऑफ सर्वीस देवाच्या उतराचो नियाळ करचो मागण्याचो समुदाय सांगात आसा सेवेचो समुदाय हेराच्या गरजेक पावचो समुदाय हें जावनसा काम पवी सभेचें हें जावनसा काम आज तुजें आनी म्हजें क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी आमी वाट सत जावन आसच्या त्या जिवन क्रिस्ताक स्विकार करून आज देवाचें उतर परगट करचें कशें ताका ह्या जिवन क्रिस्ताक कसो परगट करचो पयलें देवाचें उतर मानून घेवन ताचो नियाळ करून मागण्याचो समुदाय मागण्याचे मनीस जावन आनी दुसरें त्या मागणें कार्या रुपाक हाडचें सेवे मुखांत्र गरजेवंतांक पावोवन क्रिस्ताच्या लोकांत ताच्या भाव भयणी तें वळखून घेवचें हें जावन आसा काम तुजें आनी म्हजें आनी आमच्या ह्या पवित्र सभेचें तर ह्या पास्काच्या 5व्या आयतारा जेजून आमकां दिल्लो संदेश आमी स्विकार करचो कळवचें न्हय शिरे सुटचें न्हय दय सांगचें न्हय आकांताच्या ह्या परिस्थितींत आमी आसतनाय बियाच्या ह्या मारेकार पेडेच्या बियाच्या वातावरणांत आमी आसतनाय दय सांगचें न्हय कळवचें न्हय देवाक सर्व शक्ती साध्य जेजू म्हणटा आनी आमकां दय दिता हांव आसा भिये नाकात म्हज्या घरा जायतीं कोणां आसात म्हणजे हांव तुमकां सर्वांक राखता सांबाळटा म्हजे विश्वास दवरा म्हज्या बापाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा हांव वाट हांव सत हांव जिवीत वाट जावन असो सत जावन असो जीव जावन असो जेजू हांगासर परत आमकां आमच्या जिविताक वाट जावन येता आमच्या जिविताक सत जावन येता आमकां जिवीत दिवंक येता ताका ह्या येवकरिस्तांत ह्या बलिदानांत परत आमी भेटया आनी त्या क्रिस्ताक आमच्या सेवेद्वारी मागण्याच्या जिविताद्वारे परगट करया आमचो बाबार्थ आमी उसारुया सतमंता देवाक सर्पदुरा बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचनाराक आणि जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र गर्भे संभवलो अवकार मरता जन्मलो पोंस पिलाताक ताणे कसुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलवान काके पिलो तो मेलवान देवलो तिसऱ्या दिसाला परतून चलो सर्गाक सोडलो सर्पदुरा देवाच्या उजव्या बसला तेंकांच्या जन्मल्याची मुस्कुर करतलो सतमंता पवित्र कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे पुढीचे जॉन पॉन ससनाचे जिवीत आमेन जेजून दिवची दाखोवची ती वाट म्हणजे जेजू कितें स्विकार करून ताचे मुखांत्र सोमकोन सतान जिवन सस्तेक जिवीत आमी आपणावंक गरजेचे सर करपा आतां आमी मागून घेवया तुमची जबाब
बापा आमचे मागणे ऐक. बापा बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र स्नानांत लाभले आपवणे आणि मिसावन जियेवन सर्व कष्ट समस्यांनी तुझ्या पुता जेजूचेर तीर्पात येवन तें परकड करूंक तांकां कृपा आनी पवित्र आत्म्याची ससाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचो देश विविध जातीकातींच्या विविध भासांच्या विविध संस्कृतीच्या लोकांचे पाळणे म्हणलें सत आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी समजून आमच्या राष्ट्रांत शांतीचें वातावरण रूपीत करचे दिशेन वावरूंक तांची मौत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. पिडे शिडे वरवीं कोस्टोमच्या सर आमच्या भाव भयणींनी तशेंच कोरोना व्हायरसा वरवीं कोस्टोमच्या भाव भयणींनी जेजूचेर भावार्थ दवरून तांची पिडा सोसून वरिशें आनी कुटुंबादारांत हांव तांकां बरी जतन मेळशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व ल्हान भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुका आमी समर्पित हांव. तांणी वायट सवयेक बली जायनासता जगतें मार्गदर्शन जोडून तुज्या योजना प्रमाणे तांचें जिवीत रूपीत करूंक तांकां तुज्या प्रेरणान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. युक्रिस्ताच्या मेजाबेवारी आजार जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी तुजो पोत जेजू आमचो सोडवणदार म्हणलें सत समजून ताका आमच्या जिविताची बुन्याद करून घेवन ताणें शिकयल्लें तें सता नितीचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मागया. बापा सर्गीच्या ह्यो सर्व आमच्यो गरजो ही सर आमची मागणी आनी त्या सवा तुजे मुखार आमी दवरता. त्याच तुज्या पुता जिवन क्रिस्ता वाट सत आनी जिवीत जावन अशा आमच्या सुमया मरिफात आमेन. सर्गींच्या घेऊन डोकेवाय रक्तामासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलून उंड्या वायरान संगी बाबा जीवनमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. अब्बा बापा सर्गींच्या घेऊन डोकेवाय रक्तामासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलून. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपुर्य देव बापाक मानतर असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मनाक आनी महिमेक आनी आख्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. ससनाच्या देवा आमच्या बापा तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताच्या याजकीपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे विंस्तले याज्ञेक पर्जेच्या हातांतलें हें जेजूच्या मरणा आनी पुराजनपणाचें बलिदान कणवळें मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक
आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कडे आमी तुका वाकानूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्याचो पूर्ण दे करून ह्या उत्तम काळान तुजे महिमेचे कित्याने वाकांनी वरत्या दाबाजान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली जेन्ना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमचें सोडून करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपन दिलो तेन्ना आपण खरो येजाक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोषा उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गेचे सदळभर निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povit, dălbaranso सर्वेस portu Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुकाचे ऊन सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येतात आकाशे ऊन सर्गी तुकाचे ऊन सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणलो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचें काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाच्या मोगसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartazo God purgatoria. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अद्रेका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बाप्पा, पिटर पावलाच्या गोळे बाप्पा आनी सगळे ह्या जागे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कितें मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परस जळें मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्म दोतो, आविलाचे सांतेरेस, कुर्साचो सांजवाव, जेजूच्या ल्हानपण सांतेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयलें मागणें सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेण पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रे दिलें आमकां तुजे उदाका कुलतेन सर्व पातकांतली सुटय, सर्व खंतींतली, बेजारांतली आनी आकारांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी, पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जीवन क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जीवन क्रिस्त जेजू देवाचे शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या खास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळीस मोजे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या.
अत्रेगान हांव रालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या वाटो सौम्या बाचावेची पापा सरशील पावची वाटो एकच जिविताची सासनीक जिविताची काळीस मोचे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या उद्वेगान लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या काळीस मोचे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या उद्वेगान लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या प्रार्थुया सर्गींच्या बापा आमी तुजेशी पावोंक जेजू एकलोसो आमची वाट खोटेपणाच्या काळोखांत आमी सराना जावंक तो एकलोस आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सत आनी ह्या संवसारांत तावन एकलोस तूं आमचें खरें जिवीत तर खंयच्याच बळाक वा बुलवण्याक लागून ही आमची एकच वाट आमी सोडूंक केलीच निर्मू नाका घुसपा गोंदळ मनांत वमतल्या शिकोवण्या मदें हें आमचें एकच कडपा सारकें थिरसत घट धरूंक आमकां करपा दी आनी आमचें सगळ्या वर्ण अमोलीक देरवें राखून म्हणजे जिवन जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी ससनाक जिवी आसूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमच्याय सोवे आसो सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार जेजू आमचे वाट सत आनी जिवीत ताच्या मुखांतर आमी सोलोवन सतान जिवन सस्नीक जिविताक सस्नीक निवासाक पावोंक पेसाड्या तुमकां सर्वांक बरो संतोश भरीत आयतार हांव मागतां आमी वेतां कीर्त तुजी गातां उपकारां सर तुज्या अर्गां दितां वाटेन तुजे सोलून मोगान तुज्या रावून संदेश तुजो गाजून आदार मागतां वाटेर तुजे सोलून मोगान तुज्या रावून संदेश तुजो गाजून आदार मागतां चिय मोगा सता नितीन पेसार तेल्याव सकतेन वावरूंक सदां तुजे पासून समर्पीत हांव जीवन सोम्या आमी वेतां कीर्त तुजी गातां उपकारांक सर तुज्या अर्गां दितां वाटेन तुजे सोलून मोगान तुज्या रावून संदेश तुजो गाजून आदार मागतां वाटेन तुजे सोलून मोगान तुज्या रावून संदेश तुजो गाजून आदार मागतां मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां
बेगीन दिवसाचे करवें निवडून आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.